Welcome to Garden of Glory. Today we explore 2 Peter chapter 3 verse 1 to 18, where we're reminded to live holy and expectant lives as we wait for the Lord's return. पेद्रूचे दुसरे पत्र ओवेसवर 3 वळी 1 ते 18. सोम्या जेजूच्या येण्याची भासावणी. भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे मुझे दुसरे पत्र तुमकां. दोनांतूय आमच्या भावार्थाचो उगडास हाडून ताचो खरो समज तुमचे भितर जागो करूंक हांवें सोदलां. जे प्रवाद्यांनी सांगून दवरलोले ताचो उगडास करात. तशेंच तुमच्या धर्मदूतांनी तुमकां दिल्ले आमच्या सोम्या आनी सडवणदाराचे आज्ञाचोय उगडास करात. पयले सुवातेर निमाण्या दिसांनी आमच्या भावार्थाच्यो मस्कऱ्यो करपी जायतीं जाणां येतलीं म्हूण विसरूं नाकात. तीं आपल्या वायट ओंदवण्या प्रमाणे चलतलीं आनी म्हणटलीं, आपूण येतलो म्हूण ताणें भास दिल्ली ती खंय पावली आतां. आमचे पुर्वज मरून गेले तेन्ना तावन सगळें तशेंच चलता आनी रचणेच्या औरंबाक थावनूय तशेंच. पूण औरंबाक मळब आसलें आनी देवाच्या उतराक प्रितूम उदकांतली आनी उदका मदें उपसली म्हूण तीं मुद्दम विसरतात. आनी त्या काळाच्या संवसाराचो उदकाचे बुडतेन नाश जालो. पूण त्याच देवाच्या उतरान आतांचे मळब आनी आतांची प्रितूम उज्यान लासून उडोवंक दवरल्यान. त्या दिसा अभोक्ती मनशांची जोडती जावन तांचो भस्म जातलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा सारकी. कांय जाणां तो कळाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणें भासायलां तें पाळूंक कळाव करिना. खरें म्हणल्यार तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटण जाल्लें ताका नाका. सगळ्यांनी आपलें जिवीत बदललोलें ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब घडघडान नाच जातोलें. सृश्टीचे धातू कोडोन वेतोले. प्रितुमेचो आनी तांतू आसलेल्या सोकटाचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आकटें जावन नाच जातोलें आनी सृश्टीचे धातू लासून कोडटोले. तो देवाचो दीस बेगीन पावूं म्हूण आशेवन रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय सगळें देवाक मानता तशें जातलें. देखून त्या म्हणसर भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमी ताका शांतीन मेळचे खातीर सांगता तितले उमेदीन निश्कळोकपणान आनी गुन्यांवां विणें जिवंक वावरात. सर्वेस्पर भोव सोंसणीकायेचो हें ताचें महात्मेपण तुमचे खातीर म्हूण समजात. तशेंच पावलून आमच्या भोव मोगाच्या भावान देवान ताका दिल्ले जाणवायेन तुमकां बरयलां. सगळ्या आपल्या पत्रांनी तो ह्या वस्तूंची गजाल करता. तांतूं समजूंक अवघड कांय विशय मेळटात. भावार्थांत शिकोवण नासलोलो आनी थिराय नासलोलो लोक तांचो आनी हेरांय पवित्र पुस्तकांचो सारको अर्थ बिगडावन
उडयतात आनी अशें आपलेंच निसणटोण मागून घेतात. देखून तुमी भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यांत म्हणटोच जोत्राय धरात, नाजाल्यार नोश्ट्या मनशांची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें थीरपण सांडून वेशात. उरफाटीं जेजू क्रिस्ताची, आमच्या सोम्या आनी सडवणाराची दयाळाय भोगात आनी ताचो ओदीक ओदीक अणभव करून घेयात. ताका महिमा आतां आनी सासणाच्या सासणाक. आमेन. Time does not limit God. What feels like delay to us is an expression of His grace. Yet the day of the Lord will come unexpectedly, and when it does, everything temporary will pass away. This reality shifts our perspective. If this world is not our final home, then how we live truly matters. Let us pray. Lord, help us live with expectant hearts and holy lives as we wait for your return. Give us patience to trust your timing and wisdom to stand firm in truth. Help us grow daily in grace and in the knowledge of Jesus, so that our lives bring you glory now and forever. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.